देदार बापा स्वर्गारान पितमीच्या रुसणारा आणि जेजू जेजू क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुत्रा आमचे सौम्य तो पवित्र आत्म्यावरवी गोड सांबाळलो आकार मरेतान जल्मलो पोंस पिलातान तांणी कोस सोंसले तेका कुर्सार जोडलो तो मेलो तो निकी पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांलो जेवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपदेदार देवा बापाच्या उजव्यान बसला तुयत्यान जिव्या मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो येता पातकांचे बक्षणे कुडीचे जेवणपण सासणाचे जिवीत आमीन. आमचे पापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपेटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्यां पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमामरे कुरपे बलले सोरस्पो तुजे टाय आसा उश्टा मदीं तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कुरपे बलले सोरस्पो तुजे टाय आसा उश्टा मदीं तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कुरपे बलले सोरस्पो तुजे टाय आसा उश्टा मदीं तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. बायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदांकाळ सोता. नियाड्या 5 मिस्तेज उजवाडाचे जेजू जॉर्दन नदीन पवित्र स्नान घेतलें आनी सर्गीच्या बापान पुताक वाखाणलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं जे कशी सगात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन मरे सरस पोरच्यो थंयसा अस्त्र्या मध्ये तूं सोदो आनी सोदो जो पूज जेजू. पांयती मरे देवची माई आम पापयां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. मग बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक जसो आदी आनी आतां सदां सर्वता आमीन. ओ म्हज्या जेजू आमकां निवार आमकां हेमकोणाले उज्यांतली वर्सायबा सगळे आत्म्याचो करून गरज जाल्लेल्या दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लग्नाक सोम जेजू क्रिस्त उत्सर्ये करून आपली ओळख दिली.
आमचे पापा स्वर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तान्या पडू दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नमामरे कृपेन बुलेले सोरसपो तुजे ठांय आसा, ओस्रामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये, आमा पातक्यां खातीर विनोती कोर, आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्या, जसो आदी आतां आनी सदांकाळ जाता आमेन. जेजू म्हज्या जेजू बोगस निवार आमकां हें कोणाले उज्यांतली वर्साय भायर सगल्या आत्म्यांचो करून परस जाल्लेल्या. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगटलें आनी आपल्या सिसांक सूप वर्तमान बांदून मन बोलदूंक शिकून दिली. आमच्या बापा सगींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जे कशी सगा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्रायस आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तांड्यान पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन मिरे सरेस पोच येताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बायदे मरे देवाचे माई, आपापल्या खातीर मिनत कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिरे सरेस पोच येताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बायदे मरे देवाचे माई, आपापल्या खातीर मिनत कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिरे सरेस पोच येताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बायदे मरे देवाचे माई, आपापल्या खातीर मिनत कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिरे सरेस पोच येताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बायदे मरे देवाचे माई, आपापल्या खातीर मिनत कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिरे सरेस पोच येताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बायदे मरे देवाचे माई, आपापल्या खातीर मिनत कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन मिरे सरेस पोच येताय आसा, अस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोचो पूत जेजू. बायदे मरे देवाचे माई, आपापल्या खातीर मिनत कोर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन.
नमान मेरे कृपेन बररे सरेस पोचेतायसा अस्त्रामध्ये तू सुदो आणि सदो सोपुच्चेसू माझी मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मेरे कृपेन बररे सरेस पोचेतायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुच्चेसू माझी मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मेरे कृपेन बररे सरेस पोचेतायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुच्चेसू माझी मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. नमान मेरे कृपेन बररे सरेस पोचेतायसा अस्त्रामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुच्चेसू माझी मरे देवाचे माई आपापल्या खाती मिनत कोर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमीन. मम पप्पा कुताक आणि पवित्र आत्म्या सद्यान आता सदां सरोत आमीन. ओ ओ म्हज्या जेजू बगो समका निवार आमकां कोणांतले उजांतले वर्सायबा सगळे आत्म्याचो करून पुरो जाल्लेल्या चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेगा सिसा मुखार जेजू पोडसोडी जालो आनी ताजें आयकात म्हणून एक ताळो आयकूंक आयलो. आमचे पापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारा जावं. आमचो दिसपट्टो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमोग शिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्या पडूं दिवनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. मध्ये सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. नामा मरे कृपेन बोलले सरस्पो तुजे टाय आसा ओस्रा मध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेजू. मायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आतां आनी सदांकाळ जाता आमेन. हो म्हज्या जेजू बोगो समका निवार आमकां कोणाल्या उज्यांतली सायबा सगळे आत्म्या चड करून गरज जाल्लेल्या. पांचवो मिस्तेर जेजू आपले कुडी रक्ताचो पवित्र संस्कार घडोवंक आमचे मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक रायस आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांड्यात पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. नमान मरे कृपेन बरे सरेस पोषतायसा अस्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो सोपुचेसू. भांती मरे देवाचे माई आम पापियां खातीर मिनत कोर आतां आनी आमच्या मनेच्या वेळार आमीन. मग बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसो आदी आनी आतां सदां सरत आमीन. ओ म्हज्या जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमकणाल्या बुजांतली वर्सायबार सगले आत्म्यांचो करूंक गरज जाल्लेल्या. नमान राणी एकाकुतीचे माई तुगे आमचे जिवीत अमृत भरोसो आमी पोड्डेशां येवेची भाटकां तुका उलो मागता. हे दुखाच्या कोणान आसतना आस्कार आनी सुस्कार सोडून दुदान करून माई तुका प्रार्थना. तूं आमचे दोया शहरांतली तुजे काकुतीची नदर आमचेर घाल. तूं कुवाडे आनी मोगान दुलोबी हे पोड्डेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भांगेती देवाचे माई आमचे खातीर माग जेजून बसला तें आमकां फाव जावच्याक. एकांचे पापा नमा मरी भेटयता पाप साहेबाच्या इंटेसां पासत. आमचे पापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं. तुजें कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारां जावं. आमचो दिसपेटो एक रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताने पडूं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमामरे कृपेन बुलेले सरस्पो तुजे टाय आसा उसरां मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. बायंती मरे देवाचे माये आमा पातक्या हाती विनोती कोर आतां आनी आमच्या मनांच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आजी आतां आनी सदां खास होता आमेन. Deva
सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं तुमकां जेजू कृपा दिवं. आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे हे नोवेनाचे भेटीन. आयज कितें भाशेन आमचे मदें येवकार फादर मोविन मोनेझीस तो पातकूर सांजे दे आरियाल हे फिरगोजीन कितें भाशेन ताचेर ताच्या वावराचेर आनी ताच्या लोकांचेरूय हे भेटीन आमी देवाचो आशिर्वाद मागुया. आयची मांडावळ करतात सेंट अगस्टीन समुदाय टेलिफोन एक्सचेंज, सान गाब्रियल समुदाय वॉटर टँक आनी आवर लेडी ऑफ फातिमा समुदाय कॉटेज हॉस्पिटल. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोऱ्याबेचेर सायबीणमायचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक आमी कितें भाशेन मागुया. तशेंच आयज टिचर्स डे सगळ्या टिचर्सां पासत मागुया. जितलीं जाण शिकयतात वेगवेगळ्या इस्कॉलांनी कॉलेजींनी आनीक तांच्या हातांतल्यान जायते जाण बरे नागरीक भायर सरपाक जाय. कितें भाशेन ह्या टिचरांच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. तशेंच आयज मादर तेरेजाचो आयज आमी उगडास करता. तिचे भाशेन आमचे मदलीं जायतीं जाणां मुखार सरून गरिबांचे सेवे पासत आमी मुखार सरूंक देवा लागीं मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नवी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळ्यां आसूं. प्रितीवंत भयणी भावांनो, भाग्यवंत आंकवार मरयेचे परबेक तयार जाताना आमचे गवली बापान हे गवली वर्साक आपल्या गवलीक चिटीन दिल्लो संदेश नियाळूंक आमी प्रयत्न करता. आयज नोवेनाचेर 7व्या दिसा हो विशय आमी नियाळटा. मारयेन आपणायलोले परिशोदीकपण शुभ वर्तमान परगटूंक आव्हान दिता. भाग्यवंत आंकवार मारये जेजूची पयली शीस आनी मिशनार जावन तिणें आपल्या पुताच्या सोडवणीच्या कार्यांत उदार सहभागिलीपण दिलें. जेजून परगटलोली शुभ खबर ध्यान मोनी आयकून ती काळजान बाळगून ताचेर नियाळ करून आनी ती जिवितान पालून दुसऱ्यांक शुभ वर्तमानाची ती परगटणार आनी उर्बेवरीत साक्षीदार जाली. तिचे देखीन आनी सुफुर्तीयेन परिशोदीक मन आपणावून सोमया भायर शुभ वर्तमान परगटूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भावार्थान मागुया. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां आमचो भावार्थ आमी एकसुरी जियोंक जायना म्हूण उगडास करता. कित्याक आमचो भावार्थ आमी समुदायांत जियेता, दुसऱ्या मनशां बरोबर आमी तो समोरमता आनी व्हडांतलें व्हड मागणें मिसाची भेट आमी एकसुरी न्हय पूण एक समुदाय कसो भावार्थ्यांचो सांगाताक येवन आमच्या बापाक उलो मारून आमी तो समोरमता. तर हांव म्हजो भावार्थ जियेतना जायते फावटी हें परिशोदीकपण म्हळ्यार दुसऱ्यांक बरोबर घेवन जियोंक विसरला. हांव एकलोच भाग्यवंत जातलो, हांव एकलोच म्हजें मागणें करतलो, ही भाशेचें घडये जायते फावटी म्हजें चिंतप आनी अशें जियेतना जायते फावटी दुसऱ्या मनशांक लिखूंक मानून घेवंक तांचे बरोबर ही भावार्थाची वाट चलोवंक दुसऱ्यांक तांच्या जिवितांत मिसळ जावन आदार करूंक हांव घडये पाटी रावला. असल्या आनी हेर सगल्या आमच्या वसोकतायेंचो उगडास करतना देवाचे आनी एकामेकाचें बोगसणें आमकां मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं
विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलोद करून आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, भुभाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आज भक्तीन वंदिता. जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. भाग्यवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटीची सुरवात. एफेस शारांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसलोल्या भक्तांक आनी भावार्थ्यांक देवाचे कुशी पोरमणे जेजू क्रिस्ताचो दोमदूत पावलू ही चीट बरयता. देवा आमच्या बापाची आनी सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सोवे आसूं. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवे सर्गीच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी बोल्ल्यात. संवसार रोसचे आदीं आपणा मुखार पवित कोटावीन आनी मोगान बोल्लोली जावंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवे विचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कुशीची उदार येवजण ही. आपल्या मोगाच्या पुता सोवे आपणेन आमकां बोळेपणान फावो केले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सोवे ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवून मेळ्ळी आनी आमची पातकां बोगसोली. इतली व्हड देवाचे कृपेची ग्रेस्तकाय. आपले ओगोनीत जानवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबापणान ओतली. आपले कुशेचो गूट ताणें आमकां उक्तापो केलो. आदीस आपल्या बोळेपणान क्रिस्ता सोवे थारायलोली येवजण आमकां उक्ती करून दाखयली. मुणगे काल बोत्तोस एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या हाताखाल सरकार आनी प्रितुमेर आसा तितले एकठांय करचें म्हूण हीच देवाची येवजण. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. म्हणुया, सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. सर्वेस्पराक रोसून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली उत्सोर्या उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोईत व्हरून सोडवण दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. इस्रायलाची कुलयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मोनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पृथ्वेन
गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. किन्नोऱ्यो हातान धरून वेगवेगळी वाजोंत्रां घेवन सर्वेस्परा गितां गाव. टुटोऱ्यो शिंगा वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोणतोणीत वाखाणणी कोर. जबाब सर्वेस्परान आपली सोडवण परगट केली. उद्गार सोमी म्हणटा वाट सोत आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना बोगोर म्हजे वरवीं. Sorvesporak, sorvesporak, soy, 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 soy. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. ते वचना फुडें ओचितूच एक देवदूत जुजेक स्वप्नांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताची आवयक घे आनी इजिप्ताक पळून वच आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो, बाळकाक आनी ताचे आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पळून गेलो आनी हेरोद मोरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक तावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं सांगलोलें. तें उतर पाळून येवचे खातीर हें घडलें. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय आमकां वार मारे भाशेन परिशोदीकपण आपणावंक आनी भाशेन शुभ वर्तमान परगटूंक उलो दिता. परिशोदीकपण म्हळ्यार कितें? सिनोडॅलिटी व्हडलें उतर तें, पूण सादो अर्थ ताचो. 15 ऑगस्टाक आमचे इगर्जेंत आमी कार्यक्रम करता आनी कार्यक्रम करता आसतना ही जबाबदारी आमी एक एक संस्थेक एक एक वाड्याक वांटून दिता. आनी अशें ह्या वर्साक डेकोरेशन करूंक सगळें सजोवंक आमच्या देव संदेशकारांक आनी फिरगोज तरणाट्यांक जबाबदारी दिली. 2 डिफरंट असोसिएशन्स. आनी दोगांयनी ही जबाबदारी आतां कशी करपाची बरी वस्त तांणी केली. पयली एक जमात आपयली, सगळीं बरोबर मेळ्ळी. आतां दोगांयचे फुडारी आसात. तुमी हें करपाचें, तुमी तें करपाचें हे भाशेन सांगलें ना. कितें करुया आमी? हाव शॅल वी गो अबावट डेकोरेटींग द प्लेस? जायतीं जाणां उलयलीं, जायत्यांचें मन घेतलें, विचार घेतले, आयडियाज घेतल्यो आनी मागीर त्यो कश्यो करपाच्यो त्यो सगल्यो बरे भाशेन वांटल्यो. देव संदेशकारांनी थोडीशी जबाबदारी घेतली, तरणाट्यांनी थोडीशी जबाबदारी घेतली आनी करता आसतना खंयसर गरज पडटा ते भाशेन दोगांयनी एकामेकाक पावली आनी डेकोरेशन हे फावटी बरें जालें. सगल्यांनी वाखाणलें. जायत्यो वस्तू बारीक बारीक पळोवन लोकांक बरें दिसलें. आतां हो वावर, ही वाखाणणी, ही खुशालकाय कित्याक पासत? परिशोदीकपण म्हणटात तें असलें जिवीत. सांगातान येवप, सगल्यांक बागा घेवप, आपलो विचार सांगतना दुसऱ्यांचें आयकप आनी
हो वावर फुडें व्हरतना सगळी सांगातान तें करप. पूण परिशोधीकपण असली कार्यावळ आसा, प्रोग्राम आसा, डेकोरेशन आसा तसलेंच न्हय. परिशोधीकपण अदीक देवाची खुशी सोदून काडटना आनी देवाची खुशी जियेतना पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन आमी एकामेकाक सांगाताक घेवन एकामेकाक आयकून एकामेकाक बरोबर ही वाट चलता. परिशोधीकपण म्हणटात तें देवाची खुशी करपांत. परिशोधीकपण म्हणटात तें पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तीन. आनी होच देवाचो वावर हांव म्हज्या जिवितांत जियोंक वावुरतना हांव एकसुरो तो जियेना, हांव दुसऱ्या मनशां बरोबर तो जियेता. परिशोधीकपण म्हणटात तें हें. आतां अंकवार मारीची देख आमच्या दोळ्या मुखार आयज दवरतना अंकवार मारेन परिशोधीकपणाची वाट चल्ली ते भाशेन आमी चलची अशें आयचो विशय म्हणटा. जाल्यार अंकवार मारेन परिशोधीकपणाची वाट कशी चल्ली काय ती तीन तिच्या जिवितांतल्यो घडण्यो आमी नियाळुया. पयले सुवातेर अंकवार मारेक आपोवणें देवाचें आयलें. बडवो येवन तिचे लागीं उलयलो, तिका विचून काडली देवाच्या पुताची आवय जावंक. पूण अंकवार मारिया हें घेवन आपूण एकसुरीच हें सगळें करतली अशें ती सोदिना. दुसऱ्यांक आपल्या जिवितांत मिसळ करता, आपुणूय दुसऱ्यांच्या जिवितांत मिसळ जाता. ही खबर आयकताच अंकवार मारिया आपली मावशे भयणीक भेट दिवंक वता. आपल्याक मेळिल्ली कुशालकाय मावशे भयणीक वांटतना मावशे भयणीचीं उतरां, म्हज्या सोम्याची आवय म्हजी सोरी येवची म्हूण खंयचें म्हाका फाव जालें. जुजेक आपल्या मिसावांत मिसळ करता, दुसऱ्या भावा भयणांक आपल्या मिसावांत मिसळ करतना आमी जेजू देव मंदिरांत थंयसर आसतना कोण तरी ताका सांगता तुजी आवय आनी भाव भयण मेळूंक आयल्यांत. ताच्या भाव भयणां बरोबर अंकवार मारिया आसा. शिसांक ती आपूण आपलो सांगात दिता, मागण्याचो तेंको दिता आनी भशेन आपणाक दिल्लें मिसांव आपूण एकलीच न्हय, दुसऱ्यांक बागा घेवन दुसऱ्यांच्या जिवितांत मिसळ जावन आनी दुसऱ्यांकूय आपल्या मिसावांत वावरांत मिसळ जावंक अंकवार मारिया संदी दिता. आयज हांव परिशोधीकपणाची वाट चलतलो जाल्यार म्हज्यान एकसुरो जीव येता काय? हांव एकलोच क्रिस्तांवपण जियेतलो, हांव म्हजो भावार्थ धर्म एकलोच जियेतलो. जायत्यांक आमकां इताळली. हांव जायते मागणें करतां, हांव मिसाक येता, हांव म्हाका जाय ती देवाची भक्ती आसा आनी ह्या खातीर हांव चिंतां हांव अदीक देवाक लागीं आसा. पूण ही देवाची भक्ती करता आसतना आमच्या बावतिजमाच्या दिसाचो उगडास करुया. दरेकली आमी बावतिजम घेतना आमी न्हयच फकत क्रिस्तांवां जाल्या, पूण आमी पवित्र सभेचे वांगडी जाल्या. वी बिलोंग टू द चर्च फ्रॉम द मोमेंट ऑफ आवर बॅप्टिझम. वॉट इट मिन्स टू बी अ चर्च. पवित्र सभा म्हळ्यार कितें? हांव एकलो न्हय. ह्या खातीर हांव घडये जाय ती देवाची भक्ती करता, जाय तो देवाचो मोग म्हाका आसा. हांव सदांच मिसाक येता, हांव जाय ते तेर्स करता, नोवेना करता. पूण पवित्र सभा हांव घडटा काय? जर हांव दुसऱ्यांच्या जिवितांत मिसळना, जर हांव समुदायांत मिसळना जाल्यार पवित्र सभेचें जिवीत हांव जिवंक ना. म्हजो भावार्थ हलको भावार्थ. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमकां दर एकल्याक आयज परिशोधीकपण आपणावंक आमंत्रण दितना आयज आमच्या बावतिजमाचो उगडास करुया. वी ऑल हॅव बीन बॅप्टायज्ड अँड गिवन दीस वोकेशन टू बिलोंग टू दीस चर्च. ह्या खातीर पवित्र सभा आमी घडटाव, ती सांगातान आमी येताव तेन्ना ती समोरमताव. आनी आमचो भावार्थ एकसुरो एकलोच जियोवपाचो भावार्थ न्हय, पूण आमी समुदायांत बराबर येवन जियेताव. ह्या खातीर हांव मिसाक आयलो, भायर दारा भायर उमकळ्ळो आनी घरा गेलो. मीस फळां बरीच जालें काय? तें मीस हांव म्हज्या जिवितांत व्हरतना म्हज्याच कुटुंबांत हांव तें जियेतां, म्हज्या समुदायांत हांव वांटो घेतां. खंयचे तरी संस्थेन भितर सरून दुसऱ्या मनशां बरोबर अपवित्र सभेच्या वावरांत हांव मिसळ आसा. हें की जावन आसा आयज परिशोधीकपण. ह्या खातीर अंकवार मारिया आपलें मिसांव मानून घेतना एकसुरी जियेना, एकलीच देवाच्या पुताक वयर काडिना,
पूण तरी आसतना देवा बोडव्यान तिका एकल्याच आपयल्या जाणा जावनूय जायत्यांक आपल्या बरोबर घेवन दुसऱ्या बरोबर आपलें मिसावून येता. ह्या खातीर आयज परिशोदीकपणाची वाट हांव म्हजो भावार्थ क्रिस्तांव कसो जियेतना दुसऱ्या मनशां बरोबर तो जियोंक जाय. ह्या खातीर इगर्जेंत येवप, सांगातान मिसा भेटेंत वांटो घेवप, समुदायांत मिसळ जावप, शेजाऱ्याक आदार करप, हें की परिशोदीकपण आनी हें की पवित्र सोबेचें खरें सैम. ह्या खातीर आयज आमचो भावार्थ हांव वावुरतना दुसऱ्या बरोबर अदीक करून आमच्याच समुदायांत आमच्याच कुटुंबांत सगल्यांक बागेवंत करून जियोंक आमी वावरुया. दुसरे सुवातेर परिशोदीकपणाची वाट आंखवार मारया चलतना आपणाक जाय ते भाशेनूच हांव करतली असलें जिवितीचें न्हय. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जुजेच्या स्वप्नाची खबर आयकता. जरूय आंखवार मारेक बोडवो दिश्टी पडलो, जुजेक फकत स्वप्न आयलें. पूण आंखवार मारया म्हणना तुका स्वप्नान दिश्टी पडलां तें करपाचें, येदी राती आतां धांवपाचें ना. आंखवार मारया सगळ्या वेळार दुसऱ्यांचें आयकूंक तयार आसा. तुका स्वप्नान देवदूत दिश्टी पडला, तुका सांगता तें करुया. देव मंदिरांत भुरग्याक घेवन गेल्या 12 वर्सांचे पिरायेर पूत म्हणटा म्हज्या बापायच्या घरा हांवें आसूंक जाय म्हूण तूं नकलोय. आंखवार मारया आयकता. आनी भशेन आंखवार मारया ही परिशोदीकपणाची वाट चलतना सगळें आपणाक खबर आसा. सगळें बोडव्यान म्हाका कशें जावपाचें सांगलां, हांव सांगता ते भाशेन सगल्यांनी करपाचें असलें न्हय. दुसऱ्यांचें आयकून, दुसऱ्यांक बागा घेतना दुसऱ्यांक कान दिवन ही परिशोदीकपणाची वाट. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जायते फावटी आमी इगर्जेंत समुदायांत मिसळ जावंक सोदिना. कित्याक हांव सांगता तें कोण आयकना थिंगा, आपणाक जाय तेंच करतात. हे भाशेन हांव चिंता आमी सगळीं जर ही परिशोदीकपणाची वाट आपणावन सगल्यांक जर संदी दिलेली, सगल्यांक जर आमी आयकल्लें, सगल्यांचें आयकून मागीर जें कितें बरें आसा ते भाशेन आमी वेचून काडून आमचो भावार्थ जियेल्लो जाल्यार सगल्यांक आमी इगर्जेंत मिसळ जावंक समुदायांत येवंक आमी आदार करपाची. ह्या खातीर आयज हांव म्हाकाच बदलतलो, दुसऱ्यांक बदलूंक म्हजे लागीं जायना. ह्या खातीर जितलेय फावटी हांव कसलीय जबाबदारी पाळूंक फुडें सरता, जितलेय फावटी हांव इगर्जेंत येता, जितलेय फावटी हांव समुदायांत मिसळ जाता, हांव सदांच दुसऱ्यांक आयकतलो. म्हाका सांगूंक जाय तें हांव सांगतलो, पूण जें कितें बरें आसा तें हांव वेचून काडटलो. म्हजें आयकूंक ना, म्हाका कोण आयकना, हांव सांगलेलें केन्नाच करिनात हे भाशेन हांव चिंतून जर तें सोडून दिता जाल्यार परिशोदीकपणाची वाट हांव सोडटा. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, देवाचें मिसांव आमी जियेतले जाल्यार आनी अदीक करून आमचो भावार्थ आमी फळां बरीत करतले जाल्यार आयज सगल्यांक बागा घेवन, सगल्यांचें आयकून, सगल्यांक आमी सांगाताक घेतना म्हाकाय जें कितें बरें दिसता, म्हाकाय कितें देवाच्या उतरांत बरें लागलां तें हांव दुसऱ्यांक परगटून आनी भशेन एक भावार्थाचो समुदाय, अ कम्युनिटी ऑफ फेथ, that is what is important today. ह्या खातीर आमी देवाची खुशी सांगातान एकामेका बरोबर पाळूंक आयज आंखवार मारया आमकां शिकयता. आनी असलें जिवीत जियोंक आयज आमी दुसऱ्यांक आयकूंक वेळ काडुया. तिसरे सुवातेर आंखवार मारया ही परिशोदीकपणाची वाट चलता आसतना न्हयच फकत दुसऱ्यांक बागा घेता, दुसऱ्यांक आयकता, पूण दुसऱ्यांच्या जिवितांत मिसळ जाता. She involves herself in the life of others. जावं ती आपले मावशे भयणीक भेट दिवंक वेताना कोण तिका भेट दिवंक वच म्हूण सांगना, आपुणूच जावन तिची परिस्थिती समजता. शी एम्पथायझीज विथ हर कजन आनी धांवून आपले मावशे भयणीक आदार करूंक वेता. सुमार 3 म्हयने तिची सेवा करून थंयसर सारता. काना गांवांत लग्न वसऱ्यांत कोण तिका येवन सोरो सोंपलो म्हूण सांगना, पूण आंखवार मारया तांची परिस्थिती वळखता, तांकां आदार करूंक फुडें सरता. आपणा लागीं जाता तितलें जावं घोडे पुता लागीं मागून तांकां फावो करता. आंखवार मारया सदांच दुसऱ्यांच्या जिवितांत मिसळ आसा. परिशोदीकपणाची वाट चलूंक आयज फकत उतरांनी उलोवंक जाय आनी आयकूंक जाय इतलेंच न्हय. When I involve myself
in others' life, especially in the way I serve others, help others. हातूंतल्यान जायते हांव परिशोधीकपण आपणायता. ह्या खातीर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज दुसऱ्यांक आदार करूंक, दुसऱ्यांच्या गरजांक पावोवंक जायत्यो संद्यो आमकां मेळटल्यो. असलो आदार करूंक, असली सेवा दिवंक उतरांची गरज ना. तुजो धर्म पासून तुवें दाखोवची गरज ना. तूं करुणीच आदारता आनी हाचे वरवीं जायते तूं दुसऱ्या मनशाक तुज्याच भावार्था विशीं परगट करता. आयज असलें परिशोधीकपण आमकां अदीक जियोवचें आसा. हांव कित्याक करूं? म्हाका कितें मेळटा? म्हाका कितें फायदो आसा? हांवें कित्याक तांकां आदार करपाचो? हे भशेन जायते हांव चिंतलो. पूण हांव पवित्र सभेचो वांगडी कसो हें म्हजें मिसांव. हांव दुसऱ्यांच्या जिवितान मिसळ जावन तांचें जिवीत जोड करिना, पूण तांच्यो गरजो वळखून घेवन तांकां आदार दिवंक म्हजे लागीं जाता हांव तितलेंच करता. ती मानून घेतात जाल्यार मानून घेतात, मानून घेनात जाल्यार पासून हांव म्हजें बरेंपण दुसऱ्यांक वांटता. हे भशेन आयज परिशोधीक वाट आमी चलतना आयज दुसऱ्यांच्या जिवितांत मिसळ जावया. कोण तुजे लागीं येवन आदार मागतलो म्हूण रावो नाका. कोण तुका येवन आपणाक आदार कर म्हूण मागतलो म्हूण रावो नाका. आदार केलो म्हणटूच ती तुज्या सदांच पांयांक पडटली, तुका थँक्यू म्हणटली हें सोदी नाका. परिशोधीक वाट हांव म्हजे लागीं जाता ते भाशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक पावतलो. इतलें करूंक जाय म्हूण गरज ना. आयज आमी मादर तेरेजाची परब समरपता. मादर तेरेजा आपलो वावर करतना परिशोधीकपण आपणायता आनी अदीक करून सेवेच्या वावरांत आपूण एकलीच करतली अशें न्हय. मेळटा तितल्यांचो ती आदार घेता, मेळटा तितल्यांक आपल्या वावरांत मिसळ करता. आनी अशें आसतना मादर तेरेजा अशें म्हणटा, You may not be able to feed 1,000, but feed at least one. 1000 लोकांक तुका जेवण दिवंक बडी घडचें ना, पूण एकल्याक तरी जेवण दी. परिशोधीक वाट चलतना सगळे फावटी सगळें करूंक आमी शकना, पूण अदीक करून थोडेंशें कितें तरी म्हजे लागीं करूंक जाता तें हांवें आयज करचेंच आसा आनी दर दिसाक हें हांवें करचें आसा. ह्या खातीर आयज परिशोधीकपणाची वाट, द वे ऑफ सिनोडॅलिटी, उतर घडये व्हडलें जायत पूण सादें तें. हांव म्हजो भावार्थ दुसऱ्या बरोबर जियेता. अ कम्युनिटी ऑफ फेथफूल इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टुडे टू बिलोंग टू द चर्च. हांव मिसाक आयलो म्हूण हांव हे इगर्जेचो वांगडी काय ना. हांव ह्या पवित्र सभेन मिसळ जाता हें की अदीक गरजेचें. केन्नाय घडये हांव वाचपां करूंक येता, केन्नाय सफाई करूंक येता, केन्नाय घडये खंयच्याय जोम्यांत हांव मिसळ आसा. आनी भाशेन हो पवित्र सभेचो वावर पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन फुडें व्हरूंक म्हजो सांगात आदार थंयसर आसा. हें परिशोधीकपण. आनी होच भावार्थ जो आमी समोर ओंपता तें दुसऱ्यांचें आयकून आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत मिसळ जावन दुसऱ्यांक आदार करून गरजांक पावून. इदेक आंकवार मारयेन आयज आमकां दवरल्या. आंकवार मारया बागेवंत न्हयच फकत कित्याक तिका देवान विचून काडली, पूण ही बागेवंतपणाची वाट आंकवार मारया दुसऱ्या मनशां बरोबर जियेली. हीच देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरतना तिचे सारकी आमी जावंक. बागेवंतपणाची वाट आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समुदायांत, आमचेच फिरगोजेंत दुसऱ्यां बरोबर जियोंक तिची मजत देवाचो आदार ह्या मिसा भेटेंत आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया. देवाची खुशी करूंक आनी अदीक करून परिशोधीकपणान दुसऱ्यां बरोबर ती जियोंक आयज आमकां उलो आसा. तोरेंच करूंक देवाचो आदार आमकां मागतना आमच्यो आनी पवित्र सभेच्यो गरजो आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी परिशोधीकपण आपणावन आपल्या आताकाल आसलेल्या पोरजेच्या जिवितांत आनी संघर्शांत मिसळ जावंक आनी तांकां गरजेचो सांगात दिवंक बापाचें बळ तांकां मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडारांनी सर्व तरेचे भेद पयसावून सगळ्या समुदायाच्या मनशांक बागा घेवन एक मोगाचो, नितीचो आनी शांतीचो समाज बांदूंक
तांकां बापाचो आधार मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आमी क्रिस्ती बावार्थांनी हांव म्हजें म्हाका असलें धोरण सोडून दिवंक, दुसऱ्यांच्या सांगाताक चलचें मन आपणावंक आनी अदीक करून असोक्त आसलोल्यांक आनी कोनिश्टायेक सांपडलेल्यांक धीरबळ आनी बरवासो फावो जातलो सांगात आनी आधार दिवंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराच्या पवित्र रेलिकाची दोबाजीक दाखोवन आनी सादारण महोत्सव 2025 गोंयचे पवित्र सोबेक आनी आमा सोमेस्तांक भावार्थाच्या गोवायकेक आनी परिक्षदीक यात्रेक कुरपेची आनी नवसरणेची सण जावं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. आयज आमी शिक्षकांचो दीस समोरमताव. आपल्या काला आसलोल्या भुरग्यांक बरें शिक्षण दिवंक तशेंच बरें मार्गदर्शन तांकां दाखोवंक सगल्यांक बरी भलायकी तशीच देवाची कृपा आनी गोठाय मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बापा. स्वर्गींचे बापा, तुज्या मुखार दवरलेली आमची मागणी आयकून घे. आमच्या काळजा मनांत आसलेलें सगळें आमकां फावो कर म्हूण मागतना अदीक करून आमी पवित्र सभेची वांगडी कशी भावार्थान दुसऱ्यां बरोबर ही मोगाची वाट चलोवंक आमकां तुजो आदार तुजी कृपा फावो कर. आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. मिटोडे वेळार गीत घेवया. C43 पेज नंबर 46. C43. म्हज्या बाबा भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. आमचे नाकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सुर्गींच्या बापा, तुज्या पुताची आवयक आयच्या दिसा खेरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोक्तीन समर्पितांव आनी तुज्या हातांतली परतून घेतांव. ताचे वरवीं आनी सायबीण मायेच्या विणवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण मागतांव. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आमची काळसांव वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा,
सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नित्यांक वार मारेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान तुका वाकणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगट्टाव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची तियावय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Sorves por tu, Povid, dolbarazzo, sorves por tu. Sorganizo sargonian, lucha tvoj boman. Sorganizo sargonian, lucha tvoj boman. Monsorgi, toka soy. Sorves moraci na habi, taka soy. Sorves moraci na habi, taka soy. Monsorgi, toka soy. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गोड पोरगोठुया कुर्सानी पुनर्जीवन पोडा पोरवे तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर.
तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदतां बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक परिशदीकपणा म्हळ्यार देवाची कशी जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत बराबर आमी ती करूंक. आनी ह्या खातीर आयज आमी देवाची भुरगीं कशी एक कुटुंब कसो बागेवनपणाचो रस्तो चलूंक आदार दी म्हूण मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवारा. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवारा. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्दाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एक वोटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक सव्याची शांती सदांकाल तुमची सव्य आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दिवया. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेली आमची पापां कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेली आमची पापां कर. देवाची शैली संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती. जेजू ह्या संवसारांत एकसुरो जियेलो ना एकसुरो वावुरलो ना जायत्यांक आपल्या मिसावांत मिसळ केले. आयज आमी सांगातान आपल्या मिसांव फुडें व्हरूंक जेजू आमकां आपयता. बावार्थान जेजूक घेता दुसऱ्यांक करण्या वरवीं ताका दिता ती सगळीं आमी सुभागी. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
उभी राहूया, प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, बागेवंत आंकवार मारेचो उगडास करून सुर्गींचें जिवीत दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेच आंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. सर्व पोदवेदार देव बाप,
पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून यात परिशुद्धीकपणान जिवीत जियोंक तुमकां धाडटा. किरीत भाशेन आमचे दिनवास फादर मोवीन आयच्या दिसाक आमचे पासत मिसाची भेट भेटयली आनीक आमकां देवाचें उतर परगट केलें देखून देव बरें करूं फादर तुका तुज्या वावराचेर आनी तुज्या पिरगुजेचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूं. आतां मिस जाल्या उपरांत आमच्या तरणाट्यांनी घडून हाडलेली हावजी जातली. तशेंच बरेचशे स्नॅक्स करून हाडल्यात आयज मार्टिनान, ते तुमी सगळे घेवचे. तशेंच आयज तुमकां एक फाटल्यान वायट बॉक्स दिसती पडटलें, तेजेर बरयल्लें आसा अ ग्रीन गिफ्ट टू बिशप ऑफ डाल्टनगंज. आमी जो आमचो फिरगोजीच्या नांवान आमचे 400 वर्सांचे समारंभणेच्या नांवान डाल्टनगंज हे डायसिसीक जो आमचो ग्रीन गिफ्ट दिवपाचे आसात तेचें मोल सुमार 45,000 जाता. तुमकां कोणाक देणगी दिवपाची आसा तुमी त्या बॉक्सान आयज घालूं येता, नाजाल्यार इगर्जेच्या ऑफिसानूय ते दिवं येता. तशेंच आमच्या भुरग्यां पासत आमची लिजन ऑफ मॅरी ही मांडावळ घडून हाडटा आसतना पॅकेट्स जे कोत्तली. तुमकां कोणाक ताका तुमची देणगी दिवपाक जाय जाल्यार ते तुमच्यान दुडू आसात ते आमच्या इगर्जेच्या ऑफिसान दिवं येता. आनी तुमी जरी तर कितेंय हाडटात कसल्योय खावडीच्यो वस्तू जाल्यार त्यो तुमी आयज तांचे लागीं दिवं येता. शेवटाक गीत घेवया. फाल्यां सकाळीं शुक्रार सकाळीं 6:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली आनी त्या उपरांत मीस जातलें नोवेनाचें मीस सांजेर. शेवटाक गीत घेवया. T20 पेज नंबर 212. T20. Which